ढवळी बायपासाच्या कुशीक आशिल्ल्या कुरियर स्टोरांच्यो मालगाडयो रस्त्यार पार्क करून चल्ले. स्टोरांक खंय पार्किंग ना. ह्या बेकायदेशीर पार्किंगाक लागून अपघात वाडल्यात. स्क्रॅपान भरिल्ले 2 गाडयो खंय फाटले 6 म्हयने पार्क केल्ले आसात. हांगा आतां तरी 2 आसात, पूण तुमी पळयत जाल्यार रातचे येवन पळयत जाल्यार हांगा सुद्दां दवरलेले आसता. तुमी पळोवपाक शकता ही आमची वाट हांगा वचपाची. सो हांगा पर्यंत दवरतात. तशेंच फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता हे हांगा स्क्रॅप यार्डाच्यो त्यो हांगा बंदूच पडलेल्यो आसा गाडयो. तर तश्यो आसा अजुनूय. ह्यो कितले तेंप जाल्यो गाडयो आसात हांगा स्क्रॅपाच्यो? हांव तरी पळयता 6 म्हयने जाले तश्यो आसा. पयरूच हांगा एक्सिडंट जाला. म्हणल्यार कशें हांगसरल्यान आमच्या कॉलनींतल्यान गाडी येयल्या आनी त्या वटेच्यान रॉंग सायडीच्यान येतात फूल. तशेंच फुडें सुद्दां गेले न्ही तुमी नागेशी वचपाक रोड तो सकयल थंयच्यान रॉंग सायडीन येतात अशें वयतात आनी ते थंय टर्न जाल्ल्या कारणान थंय सुद्दां एक्सिडंट जाल्ले आसा. आमी कितले वेळा येता. मजगती पंचायत म्हणटा तांकां कारणां दाखय नोटीस काडल्या. पळय आमी कशें आसा की पयलीं आमी तांकां नोटिश्यो काडल्यो की बाबा तुमी प्रत्येक ऑफिसाक पार्किंग दाखया. तेणी कांयच रिस्पॉन्ड दिलो ना. तुमकां हायकोर्टाची एक ऑर्डर आयिल्ली आसा त्या प्रमाणे की इलिगल स्ट्रक्चर जी कमर्शियल आसा जेंका कांयच लायसन ना, सनत ना, एप्रुवल ना अशे गोश्टीक कॉम्प्लाय करपाचे अश्यो इलिगल आसा म्हणून. आतां आमी कितें केलां आफाट ढवळेच्यान थोडे तांकां नोटिश्यो काडल्या शो करून. आतां फायनल नोटीस काडटले. ट्राफीक येता फक्त चलान दिता आनी वयता, पण तेज्या उपरांत चलान दिल्या उपरांत ते गाडी थंयच दवरता आनी वयता आनी तेज्या फाटल्यान जे लोकल लोक जे हांगासर ट्रॅवल करतात तांकां हांच्या पासून त्रास जाता. पयलें आसतलें की ज्यो 2 गाडयो गार्बेज भरून ज्यो हांगासर आतां फाटले 6 म्हयनेच्यान हांगासर उब्यो आसा त्योय बीन आमी तेंच्या कोव्या पंचायतीच्या नजरेन हाडून दिल्ले आसा आनी तेणी म्हणलां की ह्या 2-3 दिसान त्यो गाडयो हांगसरल्यान काडटा म्हणून. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.